स्क्रीन. बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचा मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एक वोट तुमचे सगळे असो. मोगाळ भावा भयणानो, दुसऱ्यांक दान करप ह्या मनशाच्या सोयमान रिगलेलें आसा. सगळ्या धर्मांनी दान दिवपाची शिकवण मेळटा. आमच्या क्रिस्ती धर्मान दान दिवपा विशीं शिकवण म्हणल्यार हास्या तोंडान दिता ताचो देव मोग कोत्ता. हेच मनान घेवन आयच्या सेवा धर्मान विशय घेतला तो हो. तिणें 2 सुपुल्ले नाणे तांतून घातले. एके विधवे बायलेन 2 सुपुल्ले नाणे देव मंदिराचे पेटेन घाले आनी हें पळोवन तिणें आपलें आसलें तितलें घाल्लें देखून जेजून तिची वाखाणणी केली. आयचो आयतार साद्या काळाचो 32वो आयतार आनी तो महादोन प्रांतीक वेदी सेवकांचो आयतार. आमचे फिरगोचेन जायतीं सुपुल्लीं भुरगीं ते विधवे भाशेन आपलें आसा तितलें आपलो वेळ आनी गूण हे वेदी सेवे वरवीं जेजूक भेटयतात. सगळीं वेदी सेवकां वेदीची सेवा करूंक अदीक आनी अदीक जेजूच्या मोगान वाडूंक आनी तांचे मदली जायतीं देव आपोवणी आमचे पवित्र सोबेन फावो जावन आमची मागणी देवाक उबारुया. आतांच आयकल्ली उतरां मनान धरून सगळ्यो उदीक करून उदार मनाचे आमी जावंक आमचेच दान आनी दुसऱ्यांक करूंक गरजे वतांक पावूंक आनी जेजू भाशेन ताची वागणूक आमी आपणावंक दिसाचे भेटेन मागतना खरीच भाशेन वेदी सेवकांचो उगडास करून आमच्या वेदी सेवकां पासत मागुया. जेजू भाशेन ती जावंक आनी वेदीची सेवा करता तेन्ना जेजूची सेवा करता म्हूण तांणी मानून घेवंक तांकांय कृपा मागुया. आनी दिसाचे भेटेक तयार जाताना आमची पातकां ओळखून देवा मुखार गुन्यांवकार म्हूण ओळखून देवाचे आनी एकामेकाचे दर्शन मागुया. सोम्या जेजू, तुजे कडली जायतीं देणी आमी घेता, पूण जायते फावटी ही देणी वळखून घेवन तुका दिनवासूंक आनी तुज्या वावराक ताचो उपयोग करूंक आमी जायते फावटी चुकल्या. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता जेजू, आमचे लागीं आसा ती गिरेस्त काय
आमी फकत आमचीच म्हूण समजल्या. तुवें आमकां जायतें दिलां, पूण उक्त्या हातांनी आमी दुसऱ्यांक दिवंक ना. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या जेजू, जायते फावटी आमी फकत आमचें आनी आमच्या कुटुंबाचें फुडाराचें चिंतून जाता तितली गिरेस्तकाय पुंजायल्या आनी गरीब गरजेवंतांच्या आदाराक पावूंक ना. सोम्या काकलूत कोर. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची तातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोर पदवीदार देवा आमच्या कोण वड्या बापा, आमचे वेळी सगळी विघ्नां पयस कर. अशें आत्म्याक आनी कुडीक कसलीच आडखळ नासतना खुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां करपा दी. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपरान जियेत आनी राजवट चलयता. सासणाच्या सासणांक. राजाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी एलिजा उठलो आनी जाफारान शारांत वचून भायर सरलो. तो शाराच्या दारवट्याशी पावलो तेन्ना थंय एक विधवा चलो एकठांय करताली. ताणें तिका म्हणलें, एका आयदनांत घालून म्हाका इल्लें उदक पिवंक दिशी. ती उदक हाडूंक वाटेक लागली तेन्ना तिका उलो करून ताणें म्हणलें, उपकार करून म्हाका एक उंड्याचो कुडको घेवन ये. तिणें जबाब दिलो,
सर्वेस्परा जिव्या देवाच्या नांवान तुका सांगता, म्हजे लागीं उंडो ना, मूठभर मात पीठ आसा आनी बाटलेंत इतलें तेल. हें घेवन म्हाका आनी म्हज्या पुताक इल्लें जेवण करूंक हांव म्हजो लोक एकठांय करता, आनी त्या उपरांत आमी मरतल्या. एलिजान म्हणलें, भिवू नाका, तुवें सांगलाय तशें वचून कर, पूण पयलो म्हाका इल्लो उंडो हाड आनी उपरांत तुमकां कर. कित्याक सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, आख्खे प्रितमेचेर सर्वेस्परान पावस धाडी पर्यान दोनांत पीठ उणें जावचें ना आनी तेलाची बाटली रिती उरची ना. ती ओस्तोरी गेली आनी एलिजान सांगलोलें तशें केलें. तर ती आनी तिचो पूत जेवली. एलिजा उदेशी सर्वेस्परान सांगलोलें तशें दोनांत पीठ उणें जावंक ना, ना म्हूण बाटलेंतलें तेलूय सोंपूंक ना. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सगळीं म्हणुया, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर सदांच खऱ्या उतराचो. दुमालो भोगतल्या खातीर तो नीत करता. भुकेल्ल्यांक तो गिरास दिता. कोयद्यांच्यो साखळ्यो सर्वेस्पर तोडून उडयता. जबाब, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर कुड्ड्याचे दोळे उगडटा. बागोवलेल्यांक न्हीद उबी करता. सर्वेस्पर पोरक्यांक राखता. अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. जबाब, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. बऱ्या मनशांची सर्वेस्पर अपुरबाय करता, पूण पातक्यांची पावलां तो घुस्पायता. सियोना तो पिणकेचे पिणकेंत तुजो देव. तोच सर्वेस्पर राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. जबाब, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. हेब्रवान बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, मनशांनी केल्लें पवित्र स्नान खरें. पवित्र स्नानाचें फकत एक चित्र. अशें पवित्र स्नानाक जेजू भितर सरूंक ना. तो खरें म्हटल्यार सर्गीच्या पवित्र स्नानान भितर सरलो आनी असो तो आमचे खातीर देवा मुखार उबो जालो. महायाज्ञीक वर्साच्या वर्साक आपलें न्हय तें रगत घेवन पवित्र स्नानान भितर सरता. अशें क्रिस्तान आपली भेटवणी बोगोर करची गरज ना. ना तर संवसार रचला ते मेरेन ताणें जायते पावटी सोदचें पडटलें आसलें. पूण आतां ह्या निमाण्या काळार एकेच पावटी आपणाचो यत्न करूंक पातक काडून उडोवंक तो दिश्टी पडलो. जसो मनीस एक पावट मरता आनी ते उपरांत ताका जोडटी आसा, तशें समेस्तांची पातकां आपणाचेर घेवन काडूंक उडोवंक क्रिस्तान एकूच पावट आपणाचो यत्न केलो आनी दुसरे पावटी पातकाक लागून न्हय, पूण ताची वाट पळोवंक आसात ताका तारुणाचें इनाम दिवंक तो दिश्टी पडलो. देवाचें उतर हें. उद्गार. खोशे मनान जी कोण गोरेब ती कोरेंच बागे, सर्गीचें रायज कोरेंच ताचें.
हुस्को तुमचे सवे आसूं Marco Pormane Gesù Cristace शुभ फोटोमा आपले शिकवणीने जेजून उरपोंजीक म्हळें दोन शास्त्राविशीं चतुर रावात लांब लांब आंगावणी घालून बळूंक पेट्यार सालाम घेवंक देवस्थानांनी वयल्या पयल्या जाग्यांचेर बसूंक आनी जेवणाक पयल्यो सुवातो घेवंक तांकां जबरूच बरें लागता लांब मागण्याची फिसां घेवन विधवांची घरां दारां ते खावन उडयतात तांकां तेवून लांब जोडटी फावो जातली आनी जेजू धरून पेटये मुखार बसून लोक कसो पेटयेंत दुडू घालतात ते चोत्रायेन पळोवन आसलो आनी सबार गिरेस्त मनीस खूब दुडू घालताले तेन्ना एक दुबळी विधवा आयली आनी तिणें दोन सुकिल्ले नाणे एका पावा इतले तातूंत घाले आपल्या शिसांक आपोवन हाडून ताणें म्हळें पेटयेंत दुडू घाल्यात तितल्याय भितर हे दुबळे विधवेन ओदीक घाला तर सगळ्यांनी ओगळे आसले तांतले घाले पूण आपल्या दुर्बळपणांतले आसले तितलेय आपल्या जेवणा काळांत जाय आसले ते लेगून हिणें घाले जेजू क्रिस्ताचे शुभ फोटो महानिये भगवंतो खंय तुमी कलकत्ता मादर तेरेसाच्या घरांत पावल्या जाल्यार थोडे पावले काडटच एक मादर तेरेसाचो रूम आसा धाकटुलो रूम थंय ती रावताली आनी एक दीस ती अशीच दनपारची न्हिदलेली आसतना तिच्या दारार कोण तरी मागता आनी असो आवाज तिका भितरल्यान येता माँ मेरी माँ आओ जरा देख लो प्यार से पाया है माय म्हजे माय ये आनी कोणे मोगान कितें तरी हाडलां मादर तेरेसा दार उगडी जाल्यार भायल्यान दोगडिलो एक भिकारी तिचे थंय कोट्टी फुडें काडून भीक तिच्या लागीं मागिना पूण आपणे हाडलेले भीक मागून हाडलेले दुडू तो तिका दिता मादर तेरेसा गरिबांक दुबळ्यांक जायती पावता म्हूण सगळ्यांक खबर आसली आनी ह्या भिकाऱ्याकूय खबर आसली आनी आपणाकूच उणें आसतना ताणें भीक मागून हे भिकेचे पयशे थोडे आपणाक धरून थोडे दुबळ्यांक दी म्हूण मादर तेरेसाच्या हातान ताणें दिले बाबरिनो आयचे पयलेय वाचप आनी शुभ वर्तमानूय आमकां असलेंच दान करप हाची खबर करता पयलें वाचप एलिशा प्रवादीची आमकां खबर सांगता हो एलिशा प्रवादी जेजूच्याकून 850 वर्सां आदीं जियेलो एलिशा प्रवाद्याक लोक मानतालो बरो मनीस म्हूण लोक समजतालो तो परत पर्यान येतलो म्हूण बाबरिंदो त्या काळार एलिशाच्या काळार आहाब हो इस्रायलाचो राजा आसलो आनी ताची पत्नी जेजबेल ही जुदेव न्हय आसली बरी मनीस न्हय आसली आनी इस्रायलाच्या एकल्याच देवाक बसचे सुवातेर थंय आसलेले देव ताणी केल्ले देव बाळ हाका बसून ती आपल्या पतीक सांगता आनी हुकूम घालूंक लायता आख्ख्या इस्रायल देशांत एके भशेन बाळ हाका बोजूंक देव एलिशा प्रवादक वचून काडटा खऱ्या देवाची
वळख तांकां दिवंक सोदता. पूण ही कर्जां ह्या असल्या देवांक राजाक लागून भोजूंक पावता. आनी तेन्ना देव हे परचेक परत हाडूंक परत आपणा चडशी हाडूंक इलिजा प्रवाद्याक फरमायता तेन्ना जेजेबेल हिका बरें लागना. देव ते भशेन हे परचेक परतून हाडूंक 3 वर्सां पर्यंत थंय दूख घालता. दूख आनी एके भशेन पावस ना जावन लोकांक उदक पिवंक मेळना. तेन्ना ही जेजेबेल राणी इलिजा प्रवाद्याक मारूंक सोदता. देव ताका सुचयता आनी ओरोण्यांत वचूंक लायता. जंय थोडें उदक आसलें तें उदक थोड्या दिसांनी सोंपल्या उपरांत आमी जाणा थंय कावड्याच्या ह्या सुकण्याच्या रुपान ताका जेवण तें उदकूय थंयसर सोंपल्या उपरांत देव परत ताका सिडन ह्या नगरांतल्या दोंगरार वचून फाटयता. आनी थंय भाव भयणीनो इलिजा प्रवादी देवाचेर पातयेवन वेता. आनी तेन्ना आयचें वाचप आमकां सांगता तूं एक विधवा येता, वस्तरी येता जी तिचेच लागीं कांय नासलें. निमणें जेवण तिचे लागीं उरलेलें तिका आनी तिच्या पुताक. आनी ह्या खातीर ती बडयो एकठांय करून थंय गेल्ली तेन्ना इलिजा प्रवादी तिका मेळटा. आनी इलिजा प्रवादी तिच्या लागीं आपणाक जेवण मागता. ही वस्तरी इलिजा प्रवादीच्या उतरांचेर पातयेता, देवाचेर पातयेता आनी आपणाकूच आनी आपल्या पुताक उणें करून जे थोडे पीठ आसले आनी थोडे तेल आसले ते ताचे जेवण करून इलिजा प्रवादीक दिता. आनी इलिजा प्रवादी तिका भासायता तुका केन्नाच हें पीठ उणें जावचें ना, तुका हें तेल उणें जावचें ना. आनी खरें म्हणल्यार तो खाड सोंपे पर्यंत हो बुकेचो आनी तांदूळचो खाड सोंपे पर्यंत ते वस्तरेक केन्नाच उणें जावंक ना. पूण बाबडीनो फुडें आमी वाची जाल्यार 1 Kings 17 थंय आमकां मेळटा तिचो पुतूय सोंपता. तरी आसतना ती वस्तरी प्रवाद्याक आपोवन धाडटा आनी ताका ताच्या पुताक तो जिवंत करता. ही वस्तरीचो भावार्थ देवाचेर नासतना पर्यंत आपल्या लागीं भावार्थ देवाचेर ती दवरता. कसलीच गोट बाबडीनो 800 वर्सां उपरांत आमी जाणाव जेजू तेच वाटेन येता. ताकाय असली गोट मेळटा आनी जेजूकूय असलें मेळटा तेन्ना जेजू दुसऱ्यांक पावंक वावुरता. जेन्ना ते सुवातेर देव मंदिरान आसलेले सुवातेर व्हडल्यो फुटयो घेवन आसलेले मनीस सदार तरेचे वायट तांचे मदें दिसून येताले. असले मनीस आसले थंय फटकिरी देव भक्ती करपी, गरिबां सगळे अन्याय करपी, विधवांक त्रास करपी, गोरवान भरलेले मनीस, पदवी आसलेले मनीस, वायट करपी मनीस हे दान करता. आनी दान करता कित्याक दुसऱ्यांक दाखोवंक, आपलें नांव मेळोवन घेवंक. पूण जेजूचें एटेन्शन वेता तें विधवे सगळे. थंय ती विधवा आपल्या लागीं नासलेल्यातलें दान करता. आनी जेजू आपल्या शिसांक आपोवन शिकवून दिता आनी म्हणटा 2 पेटीन दुरू घालून जायते वावुरले पूण सगळ्यावून ही विधवेन उदीक दान केलें. बाबडीनो ही विधवेन फुडाराचेर चिंतूंक ना, देवाचेर विस्वास दवरलो. शी ट्रस्टेड गॉड, देवाचेर विस्वास दवरलो. दिलें तें दान उलोवन ओ गुणगुणून दिवंक ना. शी मेड इट आउट ऑफ जॉय, खुशालकायेन दिलें. आनी तिसरे फावटी बाबडीनो तिणें दिलें तें आस्ते मुखामळान दिलें, खुशालकायेन विथ अ स्मायल. गरज आसता तेन्ना मागूंक गरज, जे भशेन इलिजा प्रवाद्यान हे वस्तुरे लागीं मागलें, तिणें पुताक उणें करून दिलें आनी दोगांय खुशाल जालीं. हांगासरूय ही वस्तरी आपलें दान करता, खुशालकायेन करता. बाबडीनो जेजूनय असलेंच कितें केलें. जेजून आपलेंच दान कुर्साचेर केलें. आपणाकूच उणें करून जिवितांतल्यान, कश्टांतल्यान, मरणांतल्यान हें दान आमकां केलें. आपली कूड आनी रगत आमकां दिली. कारण
अशें म्हणटालो. जेन्ना हांवें एक थेंबो मागलो तेन्ना देवान म्हाका आख्खो समुद्र दिलो. When I asked for a drop, God gave me an ocean. जेन्ना हांवें एक फूल मागलो तेन्ना आख्खी बुके म्हाका दिली. I asked for a flower, God gave me a bouquet. après म्हणटा एक खाडी मागली तोणाची, ब्लेड ऑफ ग्रास, पूण देवान म्हाका आख्खें लॉन दिलें. après म्हणटा देवा लागीं एक कोणी मागली रेंवेची, ग्रेन ऑफ सॅन्ड, देवान म्हाका आख्खी वेळ दिली, बीच दिली. आपणे म्हणटा देवा लागीं कितें तरी खावूंक मागलें, देवान म्हाका आपली कूड आनी रगत दिलें. आय आस्क्ड समथींग टू ईट, God gave me his own blood and body. बाबडीनो दान करूंक आमचे लागीं देव मागता. दान दिवपी जायते भाशेचे आसता. एक दान करपी आसा ते ग्राज गिवर्स आमी म्हणटा तांकां. दिवंक जाय म्हण दिता, दे हॅव टू गीव. दिवंक जाय म्हण दिता, खुशे मनान दिना, पूण दिवंक जाय कायदो म्हणून म्हाका दिवंक नाका, आय हेट टू गीव बट एट आय एम गिवींग. ग्राज गिवर्स तांकां म्हणटा आमी. दुसरे आसा बाबडीनो जे ड्युटी गिवर्स, म्हळ्यार म्हजो कायदो करूंक जाय म्हणून हांव दिता, म्हजे हांव टॅक्स फारीक करता आनी कितें कायदो करूंक जाय म्हणून. आय गीव बिकॉज इट्स माय ड्युटी. आनी तिसरे आसा जे थँक्स गिवर, म्हळ्यार दिनवाशी काळजान दिवपी, उदार मनान दिवपी. ते दिवपी कश्ट आनी पडना ते, कित्याक म्हाका ताचो मोग आसा तो कळोवन दिता. जे भशेन भिकारी मादर तेरेसाक म्हणटालो, मोगान हांवें दान हाडलां. आमचे मदीं जायते जाण आसा बायबलीनो जे मोगान करता, ते आपल्यान कश्ट पडना, फाटल्यान आनी पडना, देवच्या मनान उदार मनान दिता आनी तांकां देव सोडिना. देव खंयच्यान ना खंयच्यान तरी मेजुरी दिता. देव आमच्या रिणांत रावना. बाबडीनो आयज असलें उदार मन दरेकल्याक आमकां मागुया. जायते फावटी आमी कमायता आनी कमायता आनी सांबाळटा फुडाराचें चिंतून, आनी करूंकूच जाय, जाणवायेन आपणावकूच जाय. पूण तरे फावटी इतलें आमचें मन जाता फकत एकठांयच करपाचें. दुसऱ्याक दान करूंक तातूंतलें आमी शिकूंक गरज. आमच्या भुरग्यांक बाबडीन आमी शिकोवंक गरज. तरे फावटी आमी विसाक येता, आमी ट्रेन घालता, पयशे घालता, वो कसलोय आसा तेन्ना आदार दिता. थोडे फावटी तुमी घालतात तातूंतलेच थोडे भुरग्यांच्या हातान दियात. भुरग्यांक हें दान करून दी, तांकां तें ट्रेन घालून तुमी घालता तातूंतलेच ओगडे दी म्हणना, पूण तुमी घालतात आसता तातूंतले थोडे भुरग्यांच्या हातान दियात. ही संवय जातली दान करूंक, दुसऱ्यांक पावूंक. कांय फावटी आवय बापूय जायते भुरग्यां खातीर कमायता आनी दवरता, पूण दान करूंक भुरग्यांक शिकयना तेन्ना भुरगीं व्हडली जातच आवय बापायचें सगळें आपणायता आनी आवय बापायकूच परत पर्यंत दिना. कित्याक ल्हान आसतना ही संवय करूंक ना. दुसऱ्यांक दिवप, आसलेल्यांतल्यान दिवप आनी खुशी मनान खुशालकायेन दिवप आनी देवाची मोजरी तातूंतल्यान जोडप हें गरजेचें. आनीकूय जायतीं दानां आमच्यांनी करूं येता. कोण अशें बरयतालो, the best gift to an enemy is forgiveness, to a friend is loyalty, to a child is good example, to a father is honor, to a mother a heart, to a neighbor a helping hand. बरें दान एका दुस्मानाक म्हजी इश्टागत, एका इश्टाक म्हजें खाशेलेपण ओ लॉयल्टी म्हणटा तेन्ना विस्वाशीपण, एका भुरग्याक बरो एग्जाम्पल, एका बापायक ताचो मान, एके आवयक आपलें काळीज आनी एका म्हज्या शेजाऱ्याक म्हजो आदाराचो हात. बाबडीनो आयज दरेकल्याक आमकां असलेंच दान मागुया. जेजून दान केलें तेच तरेची विधवात्यो देवाचेर पातयल्यो. आमी देवाचेर पातयेया आनी आमकांय दुसऱ्याक आमी दिता तेन्ना देव आमच्या रिणांत रावन आमकांय तो दितलो. कितें भशेन आयज वेदी सेवकांक आसातूय आमी मागुया. आमच्या पॅन्डेमिकाक लागून वेदी सेवकांची आमी तांची सेवा फाटीं दवरलेली, पूण आतां आमी परत सुरू करतले. तांकां
करपा मागुया. वेदीची सेवा करप म्हळ्यार जेजूची सेवा करप. आनी ही भुरगीं कांय फावटी ह्या वेदी सेवकांतल्यान आपल्या पाद्रीपणाक माद्रीपणाकूय आपोवणी तांची येता. वेदी सेवकां पासतूय आयज आमच्या दोन प्रांतान हो आयतार भेटयला म्हणटच तांचेय पासत आयज आमच्या तेर्सान आनी ह्या हेर मागण्यांनी आमी मागुया. रावया. सतनान धन्यवाद सोपुया बापाक सगळ्यांत तुमच्या रस्त्यार आमचे क्रिस्ताच्या जगल्यास पुतात आमच्या सैन्या त्या पवित्र आत्म्या विरुद्ध सांबाळलो त्याच्या बरे काय सांगलो त्याच प्रकार त्याने सोसले ताका उत्साह चडलो ताका लांबतानी पिटिलो ताणे गाणे गायलो तिसऱ्या दिसांनी शिवून जालो स्वर्गात चडलो सर्पविदा देवाच्या उस्त्याक बसलो तुकांची अन्न लक्ष्मी केलो सतमानता पवित्र आत्म्या आपले पवित्र भक्तांचे काळ पापाचे बसले खंयचे जीवन कोण शास्त्रांचे जिवीत आमेन. आमच्या मोगाळ बापाचेर पात येवन आमचे काळ जमनांतली थोडी मागणी ताचे मुखार आमी दवरुया आनी दावतान केल्ली मागणी दोन आयक म्हूण मागुया. आमच्या बाप साहेबान बिस्मांनी याज्ञिकांनी आनी धर्मीक भावा भयणी जेजूच्या उदारपणाचेर नियाळ करून आपले पोरजे सोवे उदार जावंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सगळ्या धर्मांक एकसारको मान दिवंक आनी सगळे सोवे उदार जाल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर. पिडेंत आसलेल्या आमच्या भावा भयणी मागण्या वरवीं जेजूचे बोल सोदूंक आनी भलायकी आसलेल्यांनी तांची फावो ती सेवा करूंक उदार काळीज तांकां दी म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर. सगळीं आमची वेदी सेवकां जेजूच्या मोगान वाडोवंक आनी वेदीचे सेवे उद्देशी आपले जिवीत क्रिस्ती मुल्यांनी आकारून हाडूंक आनी तांच्या आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक वेदीची सेवा करूंक उत्तेजन आनी बोल दिवंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर. वेदीचे सेवे उद्देशी ल्हान भुरगीं देवाचो ताळो आपल्या काळजांनी आयकतात आनी जेजूचो पाटलाव करूंक पावल मारतात. जायत्या आमच्या वेदी सेवकांनी जेजूचो ताळो आयकून याज्ञिकपणाक आनी धर्मीक जिविताक खाण मारूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर. लोकसभेर आमची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. देवा बापा काल जमानाचो तूं आमच्या ठाव घेताय आनी आमकां कितें गरज तें तुका थावे जें कितें आमी वेळार मागलां तें आमकां फावो कर आनी आमकांय तुज्या पुता भाशेन उदार मनाची कर आनी मागता तोच क्रिस्तांच्या समिया वरवीं आमेन. बेटोवने वेळार गायन गावया. C37 पेज 44. C37.
मोशा बाबा बली मोशान तुमचें बलिदान सोड पदवीदार देवा बापाक मानपाक असलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मळणें आमच्या ह्या पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थया. मोगाळ बापा ह्या बलिदानांत तुज्या पुताच्या कश्ट मरणाचो समारंभ आमी चलयता. ही आमची बेतवणी प्रसन्न जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्या जिवितांत जेजूच्या कश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. ही आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवी आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक आयवाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. पराशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोड पदवीदार आनी सासणांच्या देवा स्वर्गकालीन सोडताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारयेतान जल्म घेतलो. क्रिस्ताचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जिवंत जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर दलबरां संगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा परस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंगणी पवित्र कर आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मारून सोसूक वेची ताणें उलो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेचपरी जेवण जाता आसतना काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समज घेयात आनी आपले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळज नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें दोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वाडोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. उद्गादीन दावरताचो गोट परगटुया. सोनिया जेजू तुझे मरण आमी समरता. तुझे पुनर्जीवन आमी परगटता. तुझे येण्याक आमी उखलयता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हांव जिविताचो उलो आनी सोडवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडा लोक शोधल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळी आत्मिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यार ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टा गोठेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोळीत मुखामोल पडून फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. किरीत भशेन तुजो आशिर्वाद आमच्या वेदी सेवकांचेर घाल म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे नवे संगाती लागीं दोन मुतान सर्वकांनी तुका मानवल्या आनी त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांच्या सगात तुजी महिमा गाबूक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ताक तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोड पदवीदार बापा सर्वंदनान वैभव तुका सासनाच्या सासनान खुर्सात जेजून आपलें दान आमकां केलें. आमी दुसऱ्याक दान जावंक आदारान करपाक त्याच जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ह्या आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची फाटकां नगोस आनी आमकां कळणी व्हरून नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वचनांत रेखताव. तर आमकां तुज्या उदारकांतलो तीन सर्व पातकांतली सुटय सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक वाजोवपी पदवी आनी महिमा तुजी संवसाराच्या संवसार. सगळे जेजू क्रिस्तांतले तुज्या धर्म दितांक म्हणल्यार तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. सगळ्याची शांती सदां काल तुमचे सवी आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची कामूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची कामूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी. क्रिस प्रसादा वेलर गायन गावया D42 पेज 71 D42.
प्रार्थया कोण वड्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें देखून आमी तुका दिन वाचता ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जालां तें सर्गीचें बळ खऱ्या मनान केल्ले चाकरेन आमचे भितर तोखच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं तुमचे सगळे आसूं सोर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायोन गावया F15 पेज 92 F15